मुझ्या जिवितांतली मेटा वीक्षण करच्या सर दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलच्या वीक्षकांक मुजो कलतो प्रणाम। मनशाच्या जिवितांत देवान अरियेकल्यांक तांचे तांचे मिसांव करूंक बरो अवकाश दिला आणि ते मिसांव पोंताक पावयल्यार त्या देवाच्या कामांत देवाच्या मिसांवांत आमी भागीदार जाल्ले बरी जाता। आणि असलेच स्पिरितान आमी आमच्या जिवितांत आमचे जिवीत बऱ्या तरान जियोंक आमकां अरियेका वेळार अवकाश मेळटात ते आमी अवकाश गळशिल्यार मात्र आमची वृद्धी जाता। असलेच मनोभावान ह्या समाजेंत परजळसो एक अपुरबायसो थरनाटो आमचे संगी ह्या आयच्या संवादांत आमचे संगी ह्या स्टुडियोंत आसा। मानेस्त लिओ डिसोजा राणीपुरा। मोगा लिओ तुका हांगासर बुआपुरबायन तुका स्वागत म्हणटा आणि आयच्या ह्या संवादांत तुज्या जिवितांतली मेटां अवलोकन करूंक हो एक बरो अवकाश तुका आज आसा। आणि ह्या वेळार आमच्या सर्व दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलच्या सर्व वीक्षकांक तुजे विशीं जाणा जावंकी आतुरीत आसात त्या खातीर परत तुका स्वागत म्हणटा। देव बरें करूं। सर दिव्यवाणीच्या वीक्षकांक लिओ राणीपुरचो कालतो प्रणाम। मानेस्त लिओ डिसोजा राणीपुरा आमच्या समाजेंत परजळसो फांकीवंत गायक हास्य नट एक खरो मुखेली जावन लोकांच्या काळजामणांनी जागो घेतलेलो उत्साही तरणाटो लिओ राणीपुरा संगीत क्षेत्रांत रायसोनचो फेसबुक आनी यूट्यूबा चॅनलाचेर 70 वयर संगीत कार्यक्रम दिवन विविध तालेंतवंतांक वेदीर हाडन तांची देणी उजवाडा काडचे प्रयत्न निरंतर ताचे तां जावनूच आसा। चैतन्य आर्ट्स अकादमी बेंगळुरू आनी लिओचे सदान पळोवन 2021व्या वर्सा कर्नाटका पद्मविभूषण प्रशस्ती दिवन ताका सन्मान केला। तशेंच सर्वपल्ली डॉक्टर एस राधाकृष्णन सद्भवन प्रशस्ती हाका मेळ्ळ्या। सद्या व्यक्तित्वाचो हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करण तांकां कुमो करण तांच्या गरजांक पावसो व्हड गूण आसचो तशेंच आपल्या स्वप्रयत्नान धैर्यान आपणाक दिल्ली देणी ह्या समाजे खातीर वापरन प्रसिद्धी ताणें जोडल्या। सबार प्रशस्त्यो ताणें आपणायल्यात। टीव्ही कार्यक्रमांनी ताणें पात्र घेतला। विविध स्पर्धांनी भाग घेवन इनामांय ताणें जोडल्यात। संगीत संजेनी ताणें गायन गावन ताची शाती ताणें दाखयल्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर ताचो वावर तो भेटोवन आसा। मानेस्त लिओ सोज तुका परत स्वागत। आतां तुज्या ह्या सगळ्या जिवितांत तूं एक तुजी तालंतां भोव अपुरबायन प्रदर्शन आसाय ह्या विशीं आमकां आमच्या वीक्षकांक कितें सांगूंक आशेताय? हांव ल्हानतावन म्हाका एक बारी एक उर्बा सिंगिंगांत हांव ल्हान आसतनाच आमच्या वाड्यान जावं दी आमच्या पिरगजेन जावं दी खंयचे प्रोग्राम आसल्यार हांव सिंग करूंक येतालो। म्हाका इल्लेशें बे इल्लें चड कित्याक सांगल्यार सिंग करूंक प्रॅक्टीस आनी मस्त जाय प्रॅक्टीस करी जाय तो आमकां व्हडले कांय प्रॅक्टीस म्हणजे कोणी नासले। तशें जाल्ल्यान हांवेंच प्रयत्न करन प्रॅक्टीस करन वचून सिंग करचें आसलें। तशें जाल्ल्यान म्हाका ल्हानतावनूच एक उर्बा की हांवें सिंग करी जाय हांवें मुखार वचूंक जाय कांय पूण एक प्रयत्न करी जाय म्हूण सांगून। तशें म्हाका ल्हान आसतना हांव एक डान्स करच्यान बारी हुशार ल्हान आसतना डान्स करच्यान बारी हुशार। तशेंच ड्रामा कॉमेडी एक्टर म्हाका ल्हान आसतना सांगून आहलें तेनाली रामा म्हणून हांव खंय गेल्यार एक लोकांक आसयता आनी हांव आसयता आनी हांव मुजे स्मायल कांय ना मुजे खाली एक्शन मात्र। तशें जाल्ल्यान म्हाका मस्त लोक लायक करनासलो। म्हज्या शॉपान जावं दी हांव काम करच्या शॉपांत आमच्या कस्टमर आसात हांव एक टायलर जावन आसलो पयलें लेडीज टायलर हांव आमच्या शॉपाक कस्टमरान येवचे येवन त्या टायमार तो ड्रेस जायना जाल्यार ताणें घरांत येवन म्हाका मागीर ते रड्ड नेरोडू सांगून येवचें शॉपाक येवन म्हजें तोंड पळयतना च्या हिरेन तूं नाका नेरपण बरचिंदा आपणी नाय गे
इरें तुला पापत होती ते एक तांचे एक डायलॉग आणि तांणी आयल्यार वसनातले एक अर्ध घंटो भर आमचे मुजे कडेन उलोवन आमचे कॉमेडी भर आयकून छे मूले कुलुगांद आपूण मारे भारी खुशी आपूण पूपणाने बरचिंद आपूण दादा खुशी आपूण त्या टायमार मुजे एक भयंकर कॉमेडी त्या एक ते एक जोक्स कशे येतात म्हणून म्हाकाय ಗೊತ್ತು त्या एक संदर्भार नवेच जोक थोडे दिसांनी वा नाटक उंडू अव नाटक जान येना मनसूर बत्तीन पनपूण ते एक म्हाका टॅलंट आसलें तशें जालें नंतर आमच्या इगर्जेंत ICMचे प्रोग्राम पर जाताना हांव आसच्या टायमार हांवें नाटकांत एक्ट केल्लें आसा नाटकांत एक्ट करना मुस्तानांनी म्हाका सांगलें आसा बरो एक्टींग करता तूं कॉमेडी एक्टींग तुका बरें सूट जाता ताजे उपरांत एक्टिंगा विशयान सांगूंक गेल्यार म्हाका लास्ट टायम देवदास कापिकाडाच्या ड्रामांत म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार म्हाका त्या टायमार तांचे सांगात एक्टींग करून म्हाका इल्ले कश्टांचे म्हूण बगलें कित्याक सांगल्यार आमी एक ल्हान कलाविदा ते व्हडले कला तातूंत नवीन डी पाटील आसलो भोजराज मंजूर आसलो अरविंद बोलर आसलो तांचे सांगात आमी इल्ले एक्टींग करचे इल्ले कश्टांचे मागीर आमकां स्क्रिप्ट ना तांणी सांगिल्लें आमी बरयचें त्या टायमार मागीर तांणी दुबय तावन पाटी येताना निजाकी 15 दिसांक तें प्रॅक्टीस आसलें 15 दिसान तांणी येवन पावतना 8 दीस ऑलरेडी जाल्यात कित्याक सांगलें तांकां 2 शो तांकां दुबयांत ऑलरेडी बूक जाल्ले तशें जाल्यार हांगा येवन पावतना तांणी लेट जाल्ल्यान म्हाका खाली 7 दीस मात मेळ्ळे प्रॅक्टीस ते 7 दिसांनी म्हाका प्रॅक्टीस करूंक म्हाका तातूंत मेन रोल दिल्लो म्हजे स्टायल पळोवन इमेजी हिरो पनपूण व्यक्ती मेरेन आपूण सांगून मुझे एक स्टाईल पळोवन ताणें म्हाका हिरो रोल म्हणून दिलो त्या हिरो रोलांत खाली हिरो मात गी तातूंत हांवें इल्लें रॅश जावंक आसा इल्लें एक तर ताज्या मामाक इल्लेशें भियोवन आसा जाय हांवें तें बरें एक्टींग मागीर डान्स करीत लवर सांगता एक हिरोइन सांगता एक डान्स करूंक आसा तें पुरो म्हाका 7 दिसांनी बारीक कश्ट जालें करूंक हांवें मागीर सर सांगलें सर हिंदीन కొంచెం ಕಷ್ಟ ಏರು ಮೂಲ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಪೋರಿನ ಐಂದಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ सर सॉरी बेते कित्याक सांगल्यार त्या टायमार म्हजें शॉप आसलें त्या शॉपांत म्हज्या मोतीर त्या शॉपांत कस्टमर आयलीं म्हाका कॉल येता हांगा कॉल येतना म्हाका हांगा एक्टींग करूंक जायना म्हज्या मंड्यार आसता तेंच शॉपाचें म्हजें बिजनस आहे त्या देखून हांवें ड्रामा मागीर चिंतलें की ड्रामाचें आनी सिंगींग बरें म्हूण कित्याक सांगल्यार ड्रामाक जाल्यार 15 दीस तांचे सांगात रावच जाय सिंगींग जाल्यार आमच्या घरांत आमकां प्रॅक्टीस करीत ह्या ट्रॅक त्या टायमार हांव सिंगिंगांत इल्लेशें इंट्रस्ट चड आसलें जाल्यार ड्रामांत म्हाका इंट्रस्ट आसलें त्या देखून हांवें मागीर चिंतलें की ड्रामाचें आनी म्हाका हेंच बरें सिंगींगीत बरें म्हणून हांवें सिंगींगीत मुखारसून वयलें लियो आतां आमच्या विक्षकांक तुजे तावन एक पद जाय तें खंयचें पद ह्या वेळार तूं म्हणूंक आशेताय आनी जाय की म्हजें विक्षण करचें विक्षकांक एक सुपर हिट पद सिंग करया म्हूण आसा हांव जाय की आमच्या लायव्ह शोआंत मुस्तू त्या पदाक रिक्वेस्ट आसा लिली सॉंग हे सॉंग ओरिजिनल कंपोज केल्लें आसा विन्सेंट कासिया मोगा चिलारा कॅटिसो तशेंच तांणी ओरिजिनल तांणीन सिंग केल्लें आसा हें पद तुमच्या मुखार जगताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळोवंक मुजेंच लिल्ली अल्ली हिल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದೊಂದು ಅಲೆನ್ ಗುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆಂತ लिल्ली जगताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळोवंक मुजेंच लिल्ली अल्ली हिल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದೊಂದು ಅಲೆನ್ ಗುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ मुझे लिल्ली
1 2 3 4 मोगाक लागून काळजान म्हज्या पेटला उजो तुजे विने सांग हो फाळवून नजो मोगाक लागून काळजान म्हज्या पेटला उजो तुजे विने सांग हो फाळवून नजो फुलाचो बायेक जाला हांव गो पिसो लोकांक उजो लाई हात धर गो मुजो न्हिदेंत लिल्ली जागतना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळोवन मुजेच लिल्ली अल्ली इल्ली कंडर लिल्ली एन्न उडल पणोंदुंद वालेन गुडियेरे बल्ली मुजेच लिल्ली पूण तूं ते सिंगींग करता जावं पुरो नाटकां करता खंयच्या तुज्या जिवितांत येता आसतना ते कदाळ अवकाश मेळ्ळो तुका आनी ताका प्रोत्साहन तुका कोणें दिलो ड्रामांत आमकां हातूं आमच्या आयुश्यांत आसतना त्या टायमार आमच्या इगर्जेचे खंयचें कॉम्पिटिशन आसतना प्रोग्राम आसतना म्हाका एक अवकाश वय दिताले म्हाका मागीर सिंगिंगांत म्हाका चड अवकाश मेळ्ळो की हांव दायजी वर्ल्ड टीव्हीर तारो रामपाम म्हणल्या एका शोआंत थंयसर म्हजी एक ह्या सिंगिंगाची जर्नी स्टार्ट जाली म्हणून सांगल्यार लोकांक एक तर लिओ राणीपुरा कोण म्हूण सांगून ह्या दायजी वर्ल्ड टीव्ही कॉम्पिटिशन वय कॉम्पिटिशन वय तातूंत तुमकां प्रायज मेळ्ळा वय आमी तातूंत रनर अप जाले हांव आनी म्हजे सांगातीन लविना ओके ओके कंग्रेच्युलेशन ओके 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 आतां तूं त्या वेळार तूं एका वेळार नाटकां जावं पुरो सिंगिंगांत तूं उदेवन येवनूच आसले सकाळच आतां तूं युथांत आसले तरणाटपणार तुवें युथांत मुखेली जालाय लिडर जाला ICMचो मागीर गायन मंडळीन ती तुवें उद्दो सांबाळ्ळाय ह्या वेळार तूं एक मुखेली जाताना तुजे तावन ह्या समाजींत कितें बरेंपण जालां या तुका बरेंपण करूंक अवकाश मेळ्ळा ICMंत हांव जॉयन जावच्या टायमार हांव तातूंत आसलो त्या टायमार सादारण एक मेंबर्स आसले मागीर मागीर मेंबर्स इल्ले उणे जाले ताज्या उपरांत आमच्या पात्रांवान सांगलें हे ICMंत नाका बंद करया जावन खाली 5 जण मारताले मागीर ताज्या उपरांत आमच्या मेंबर्सांनी एक प्लॅन करून म्हज्या कडेन सांगा लागले वोट घालीचे ताका घालीचे म्हणून म्हजो एकलो फ्रेंड आसा ताका घालीचे म्हज्या कडेन सांगलें पर्सनल जावन म्हज्या हांवें चिंतलें की ताकाच घालूंक म्हणून ओटू हांवें ताजें नांव बरोवन डब्यांत घालें पाद्र्या बी आसा 5 जण आमी जायत मिटींग स्टार्ट जालें नांवांनी पुरो घालीं नांवांनी पुरो घालून जाल्या उपरांत नांव काडटना म्हजेंच नांव आसा तातूंत हें सगळ्यांनी सरवून म्हजेंच नांव घालां हांगा हांवें मात ताजें नांव घालां तशें जाल्ल्यान पाद्र्या सांगूंक लागलो लियो काल करताय तूं रावताय की या बंद करया गे ये बरं सांगा लागले लियो कांय बेना काय आमी आसा तूं टेंशन करना काय या जायत पाजर जावन त्या टायमार 5 जण आशिल्ले मेंबर एकच हप्त्या भितर 35 मेंबर्स त्या हाका पार्टी जॉयन केले कोण परत सोडून गेल्ले आनी नवे आयिल्ले तशें जाल्ल्यान ते तुज्या लिडरशिपांत वय वय म्हज्या लिडरशिपांत ते एक 35 मेंबर्स आयिल्ले आनी इतले एक फ्रेंडली जावन आसले आमी खंयच्या कामाक रेडी हांव आपयलें तक्षण खंयच्या कामाक रेडी आनी पाद्र्या कांय सांगलें म्हूण जाल्यार आमचे कडेन हांवें काल तांचेर सांगल्यार पुरो सांजेर येवन आमचें आक्वेरियम क्लीन करचें की ना इगर्जेन कांय काम आसा गे तें पूर आमी करनासल्या बारी एक मोगान आसल्या हांव म्हजें काजर जाता म्हणसर हांव प्रेजिडेंट जावन आसलो मागीर हांवें काजर जाल्या उपरांत ICM सोडलें तितले म्हणसर हांवें बरें करून सांबाळ्ळां ताजे उपरांत हांव गायन मंडळीक जॉयन जालो गायन मंडळींत ती तशेंच गायन मंडळींत स्टार्टींग आमकां थंयसर अवकाश नासलो म्हाका कितें जाल्यार पाद्र्या सांगून आसलो लियो तुजें राणीपुरांत नांव बरें आसा तूं सिंगर म्हूण आयकलां हांवें जाल्यार तूं कोयरा कितें येनाय आमी कोयरा घेतना आमकां थंय कोणी पळयनात सांगल्यार आमी कोयरा घेतना ते कोण पयल्यांचे आसात तांणी ते दुसऱ्या कोणाक अवकाश ना थंय ताज्या उपरांत आमचो संतोष पाद्र्या म्हणून आमचो विगार आयलो त्या टायमार त्या पाद्र्यान सांगूंक लागलो लियो तुवें कोयरा घेत जाय तूं हांगासर मुस्तान सांगता तूं बरो सिंगर म्हणून हांवें तशें पाद्र्या कडेन सांगलें फादर तुमी येवच्या पयलें मुस्त पाद्र्यान म्हाका सांगिल्लें आसा हांव गेल्लो आसा फाटीं आयिल्लो आसा म्हजें काम सोडून हांव कोयरा गेल्लो आसा आनी फाटीं आयिल्लो आसा तुमी आसात म्हणून जाल्यार खंडीत जावन हांव हे कोयरांत हांव एक लिडरशीप काडून घेवन बरें एक लिडरशीप काडून बरें कोयर करता म्हणून सांगून हांवें एक थंय जावन एक जर्नी तांदून तशेंत
हांवें जॉयन जाल्या उपरांत आमचें कोयर इतलें बरें जालें की सादारण एक 40-45 जण आसतले तातूंत इतले कोयरांत वॉयसस घालचे जावन दी प्रॅक्टिसा येवचे जावन दी टायमाक प्रॅक्टिसा येवचे आनी इतले खुशी जावन आले की आमचो संतोष पात्रांव आसतना त्या टायमार ते स्टार्ट जालें आतां मिसेरी आमच्या इगर्जेन कोयर एक बरें आसा तर तूं लिडर जावन तुकाय फायदो आसा आनी तूं हेरांकी एक तें मुखेलपणाचें लक्षण आसलें हेरांक वांटून घेतलें खंडीत ह्या वेळार युवा जनांक तूं कितें म्हणटा एक मुखेली जावंक कसली पुरा गूण आसा ते आमचे कडेन मुखेली जावंक न्हीद जावन आमचें कालतेपण आमी एक कालते जावन आसल्यार खंडीत जावन देवान सांगला कालतो जा तुका वर्तो करता म्हणून आमी कालतो जावन आसल्यार आमकां सकयल तांणी आमचे कालते जावन आसता आमी कितें सांगल्यार तांणी काम करतात या कितें आमकां गरज आसा अशें हे जंय तुवें सांगल्यार तांणी येतात पुरा हेल्पिंग नेचर आसता बरें सकयल एक फ्रेंडली जावन आसतात हांवें एक सांगचें कितें सांगल्यार कितेंय मुखेलपण काण घेतना हेरांक कितें बरें जाता हांवें काण गेल्ल्या निर्धारा वरवीं ह्या 4 जाणां कांय बरें जाता म्हूण जाल्यार ते निर्धार काण घेवन मुखार वेचचें बरें म्हणून म्हजें एक अभिप्राय तर तुजें तावन तें सगळें बरें काम चल्लां एक मुखेली जावन आतां तुज्या ल्हानपणाची तुजें जिवीत कशें आसलें ल्हानपणांत भुरग्यापणांतावन कशी वाडावळ जाली आनी कशें तें जिवीत तुवें आज म्हणसर मांडून हाडलें म्हजी ल्हानपणायर आमकां तितले एक सवलत म्हूण नासल्यो आमी दुबल्या कुटुंबांत जल्मालो जावन आमी आमच्या पप्पा मम्मीक 5 जाण भुरगीं पंचपांडवर सांगतात आमकां पंचपांडवर म्हणून तशें हांव लास्ट आसो म्हजे भाव आनी पुरा शिकल्यात चड म्हाका तितलें शिकोवंक जावना कित्याक सांगल्यार कितें की म्हाका एक शिकच्यान तितलें इंट्रस्ट नासलें त्या टायमार म्हाका त्याच टायमार आमच्या त्या घरा कडेन आमच्या त्या इस्कॉला कडेन एक टायलर शॉप आसलें म्हज्या मम्मी कडेन ताणें केदालें सांगचें आसलें म्हज्या मायन ताचे कडेन सांगचें आसलें मी कल्पनेटून ते फिराय मूल रेडी डुबेलें ताणें सांगचें आसलें मूल रेडी डुबेलें तशें सांगून 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 ते म्हजें मांड्यार जालें की हांगा इस्कॉल सोडल्यार काम रेडी आसा न्ही हांगा सांगून हांव म्हजें इस्कॉल जाल्या उपरांत थंय कामाक गेलो थंय कामाक गेल्या उपरांत थंय भितर गेल्या उपरांत मागीर भायर येवंक ना एक जैल तुजें एक कित्याक सांगल्यार आमकां कोणा कडेन उलोवंक ना काम स्टार्ट केल्यार म्हजें काम तशें आसलें हांव भयंकर फास्ट कामान पयलें भयंकर फास्ट काम आनी फिनिशींग काम म्हजें दनयाकी बारीक कशी जावलें कितलें काम आसल्यार हांव तें कॅरच ना म्हाका त्या तशें करनासलो हांव काम तशें मागीर म्हजें ल्हानपण हांवें त्या कामाक गेल्या उपरांत इल्लें वगडयलें म्हणून सांगयात कित्याक सांगलें हांव ल्हानपणांत कामाक गेल्लें तें म्हाका चड म्हाका एक जॉली करूंक टायम मेळूं ना तें आनी म्हाका आयतारांचें काम आसलें वो दनी सोडनासलो म्हाका दनपार मिसरी म्हाका आयतारा काम आसा मीस जाल्या उपरांत हाका वयचें कामाक वयचें ताज्या उपरांत दनपार उपरांत टायम मेळ्ळो आमकां तो घरा वचून जेवून इल्लें न्हिदल्यार सांज जावन जाता तशें म्हाका तें ल्हानपणांत तितलें खुशी म्हूण म्हाका तितलें मेळूं ना वय 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 आतां तें वगडायलें वगडायलें म्हणटाना तूं आतांची तुजी परिस्थिती पळयतना त्यो मस्त जोडला म्हूण म्हाका भोगता तुवें एक शिकपा विशयांत म्हळें तालंताक शिकप गरज ना म्हूण चिंता हांव आतां एका तालंत समाजींत परजळ अवकाश आपणाची स्व इच्छा आनी स्व खुशी समाजाक हांवें दाखोवंक जाय तशें जाल्यार तुवें पुरो केलाय देखून तूं थंय शिकपांत चलवनाय तुज्या भुरग्यापणार इल्ले कश्ट आसूंक पुरो पूण तुज्या तालंतांनी तुवें तूं जीव आसाय आनी तुजें तालंतां प्रदर्शन करूंक व्हड बरो अवकाश आसा आनी आज तुका सवारसन लोक लियो राणीपुरा म्हणून वळखतात ह्या विशयान सांग पळय काल म्हणून हय निज त्या टायमार हांव त्या टायमार हांव एक म्हज्या ल्हानपणायर हांव ल्हान आसतना चिंतून नासलो त्या टायमार हांव इल्लोसो बारीक आतां जाल्यार बारीकच जाल्यार त्या टायमार मस्त बारीक ल्हान न्ही गे त्या टायमार हांव देवा कडेन मागून आसलो देवा म्हाका इल्लेशें सोबाय दी म्हाका इल्लेशें सिंगिंगांत जावं दी म्हाका इल्लेशें हुशार कर हांवें हेरा बरें जायजें म्हणून हांव देवा कडेन केदां मागून आसलो तरी रडून आसलो आमची चिंतून हांवें शिका जाय आसलें शिकल्या तर हांव खंय वचून पावता आसलो म्हूण चिंतून तडे रडलें आसा हांवें ल्हानपणायर म्हज्या ताज्या उपरांत हें कितें म्हजें एक सोपान गे हांव तें देवा कडेन मागून तें म्हाका आतां
ते हांव ते एक देवान दिला. वय वय खंडीत म्हाका हांवें मागिल्लें म्हाका मुस्त दिलां कित्याक म्हूण सांगल्यार मुस्त म्हज्या जिवितांत पयलें हांवें थोडे फावटी मागिल्लें म्हाका देवान दिलां. निजायक हांव चिंतून आहलो म्हाका व्हडलें शिकप ना आमी कांय करूंक जायना म्हूण सांगल्यार तें करून दाखयलां हांवें. मुस्त वय मुस्त कार्य आतां आमचें हें सिंगींग जावं दी लायव्ह जावं दी पयलीं हांव बँड करनासलो निजाय त्या म्हज्या ल्हानपणांत हांव बँड म्युजीक बँड करून आमचें काजाराचें फंक्शनां बरें करनासलो. तशें जालें त्या प्रायरीत म्हाका एक जबाबदारी सांगून हांव कान घेवन तें टेंशन कान घेवन केल्ल्यान ते आज म्हाका ते व्हडलें म्हूण कांय दिसना. आतां हांवें एक 71 शो केला हांवें 71 शो ते निजाय की म्हाका ते देवान म्हजे तावन करयल्ले कित्याक सांगल्यार नव्या नव्या कलाकारांक हाडचें म्हूण सांगता ते तितलें खुशालाचें काम न्हय तें कित्याक सांगल्यार एका आर्टिस्टाक आमी कॉल करून तांकां हाडचें आनी एमसीक आनी आपूण हाडचें आनी एक प्रोग्राम स्टार्ट करचें आयतार एक दीस सोड नासतना आमकां ह्या टायमार म्हजें काम आसा कित्याक सांगल्यार म्हाका दिसपरतो ग्राज हांवें काम करून जायचें म्हाका कांय व्हडलें आमकां इनकम ना त्या देखून म्हाका मुस्त कश्ट जावन आसलें जाल्यार मागीर म्हाका मुस्त तें संवय जावन पडलें म्हाका तें संवय जालें आनी मुस्त विजी जालें म्हाका तें देवान हांवें मागिल्लें आयकलें देवान निजाय की म्हाका ल्हानतावन हांव सांगून आसलो की म्हाका एक व्हडलो सिंगर जायचें म्हणून बारी आशा आसली एक कॉमेडी एक्टर आनी एक व्हडलो सिंगर जायचें म्हणून बारी आशा आहली तें आतां तें म्हजें सपन निजाय की जारी जालां देवान म्हाका तें फावो केलां. पूण म्हाका एक आतां तुवें म्हळें म्हाका सबाय ना म्हूण म्हणलें तुका सबाय उणी आहा म्हूण कोणें सांगलां तुका? न्हय त्या टायमार ल्हान आसतना हांव इल्लो बारीक आसलो आनी म्हाका त्या टायमार कितें कितें अशें बघून आसलें हांव इल्लो सोबीत आसलें तर सांगलें त्या टायमार तर म्हजें हेअरस्टायल बरा संजय दत्ता पर्यंत लांबू सर म्हाका कोणी सांगूना संजय दत्तल्याकान तो जो मारे सांगून त्या टायमार ताजे उपरांत हांवें चलचे स्टायलार म्हाका हांव तो त्या टायमार हांव ल्हान प्रायर डान्सर हांव डान्स करच्यान बारी हुशार खंय स्टेजीर बरें डान्स करचें ग्रूप आमचे ग्रूप आसले डान्स ग्रूप आहले तशें हांव चलतना म्हाका सांगून नासलें दुसरी ही नाडप नाका इंदू डान्स मारतल्या नाडप मारे सांगून तशें जालें त्या स्टायलार आमी एक तर जॉली खुशी तशें एक पूण म्हणणी कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांचे जिवीन एक नमून आसता म्हळ्यार आमकां सबार मनीस मुस्त खालेचे व्यक्ती आसा ह्या समाजांत मुस्त उण आशिल्ले व्यक्ती असतात पूण तांच्या की आमकां देवान मस्त दिलां म्हणून आमकां थोडे फावटी बोगाचें म्हणलें आमचें चिंता कित्याक म्हळ्यार आमी सडा वतू आमी उणें पडून आसा म्हणून आमकां भोगता आमी त्या वाटेन चलतना पूण तुज्या जिवितांत तुवें मस्त कश्ट काडले तुवें विशय सांगतना कळटात कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार तुमचें जिवीत कश्टांनी आसतना आमी तें वयर आमचें तालेंत प्रदर्शन करूंक अवकाश ना पूण तुवें एका वेळार तुवें तें मेळिल्ली मेटां त्यो बोवापूर भायर काडलें तुवें आनी तुका ह्या वेळार तूं तुज्या जिविताचें मेटांचें अवलोकन करतना तुका तृप्ती आसा गी? खंडीत जावन म्हाका कश्ट आयला निजाय की मस्त कश्ट आयला जाल्यार म्हाका तृप्ती आसा कित्याक सांगल्यार एक ह्या कितें सांगतात समाजांत म्हाका एक कोणा कडेन विचारल्यार लियो राणीपुरा न्ही गे सांगून म्हाका एक वळखता ते एक म्हाका खुशी हांव खंयच्या फंक्शनाक गेल्यार आनी आमच्या जंक्शनार आमच्या कुत्तार जंक्शनार हांव जस्ट अशें रावल्यार पुरो म्हाका त्या कुशीन वेचचें पुरा लियो कर म्हाका एक तो आमचे म्हजे फ्रेंड्स सांगून ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ಕೋಲ್ ದಿದ್ದು ಕೈ ಇಂಚನೆ ದಿವಡಿಯ ನಿಕ್ಕ ಗಲಿಗವರ ದರ್ಪರ ಬಂಗ ಪೂಜ ತಶೆ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಏತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತದ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಸಕ್ಕड ओळखतात आणि नवीन आयली लिओ राणीपुरा म्हणून सांगताना मस्त खुशी जाता आणि तो सगळ्यांकी वळखी सुजाल्या राणीपुरा तूं प्रेम आसा म्हणजे की सगळ्या काला म्हणटात सगळ्या वर्ल्डांत तुका प्रेम आसा कित्याक म्हळ्यार तुका सादारण 4,500 वयर तुजे फॅन्स आसात आनी ते तुका रेकपोवटी तुजे प्रोग्राम विक्षण करतात आनी आमी पळोवन आसा कित्याक म्हळ्यार नवी तालेंतान तूं उजवाड हाडचे प्रयत्न करताय हें तुका हे कार्यक्रम सुरवात करूंक तुवें कसली आलोचना केली कशी तुका आलोचना आयली? निजाय की स्टार्टिंगार मुझे एक सपन पयलें जावन एक हांवें कितें एक नवें सांग करी जाय कितें एक नवें सांग कोणाक एक हेल्प करी जाय म्हाका ते अवकाश मेळ्ळो ना आनी एकल्याक तशें जावं नजो मुजे जावन ताका एक कांय जायजे म्हूण सांगचे खातीर हांव एक
एक मॅट काडला हांवें लायव्ह करून नव्या नव्या आर्टिस्टांक हाडून तांकां एक वेदी दिवया तांकां एक अवकाश दिवया कित्याक म्हूण सांगल्यार तांकां एक अवकाश दिल्ल्यान फाल्यां हांवूय एक समाजांत एक लोकांक एक वळखीचो जाता लिओन म्हाका एक अवकाश दिलो त्या दीस आज ह्या विशयान ते सांगचें तर पोरच्या पोरूच एका कॉम्पिटिशनांत ती जोडी विन जाली तांणी नेक्स्ट दिसा म्हाका फोन करून सर थँक्यू सर आमकां एक अवकाश दिल्ल्याक तुमच्या लायव्हांत आज तुमच्या लायव्हांत अवकाश दिल्ल्यान आमकां थोड्या फंक्शनाक वचून सिंग करूंक अवकाश मेळटात तांणी आपयतात आमकां आनी परच्या एका कॉम्पिटिशनांत आमी विन जाल्या म्हूण सांगतना म्हाका एक मस्त खुशी जाली कित्याक सांगल्यार तांणी उडास दवरून म्हाका एक फोन करून तांणी थँक्स सांगलें न्ही कित्याक सांगल्यार आमी तुमकांय गोत आसा एक प्रोग्राम करूंक तितलें सुलभ ना ताज्या फाटल्यान कश्ट आसात ताज्या फाटल्यान खर्च आसा ते पूर आमी सगळ्यांक एक करून ते खर्चाक कितेंय थोडे फावटी आमकां स्पॉन्सर मेळनासलें थोडे फावटी आमच्या हातांतले वचून आसलें जाल्यार एक चॅलेंज आसलें की एक 100 शो करी जाय एक नवे नवे आर्टिस्टांक हाडी जाय कितले नवे आर्टिस्टांक हाडूंक सांगता तितले आर्टिस्टांक हाडी जाय म्हणून येयल्ले प्रयत्न आमचे ते देवाचे देन सक्सेस जाला आनी मुखार आमचे थोडे शो आसात बरे बरे आर्टिस्टांक हाडचे प्रयत्न आसा देव पावत पावयल्यार ना खंडीत आमी ते पळोवन आसा आमी पळोवन लोकांची प्रशंसा तुका मस्त मेळ्ळ्या जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार फोनां करतात आनी ऑनलायनीर मॅसेज करतात आनी तुमचे ते बरें अपुरबायन ते प्रोग्राम ते चलोवन आसा आनी मस्त कार्यनिर्वाहक थोडे प्रोफेशनल तातूंत आसात आनी नव्यांकी तुमी एक कार्यनिर्वहन करूंक आनी ती भोव अपुरबायन प्रिपेरेशन करून सोबीत तरान कार्यनिर्वहन करता हें तुका पळयतना खुशी जाता न्ही खंडीत जावन आमचे म्हजे उद्देशीत नव्या नव्या कलाकारांक हाडचे एक प्रयत्न आमचे आनी आमचे MC मुस्तू तातूंत नवे नवे MC जावं दी ते पयल्याचे MCक थोडे तांचे शिकोवन जावं दी आमी थोड्यांक ट्रेनिंग दिता आमचे प्रोग्राम अशेंच आसता ह्या टायपार जाय हांगा सिंगराचें नांव तें पुरो आमी लिस्ट दिता ताजे उपरांत तुवें कमेंट्स वाचल्यार जालें फस्ट येता तांणी इल्लेशे नर्वस जातात जाल्यार आमी कॅमेरा मुखार रावन तांकां नर्वस जायनातल्या बरी तांकां उत्तेजन दिवन कांय टेन्शन करनाका आमी आसा सांगून मागीर नवे नवे सिंगर येतात नवे नवे सिंगरां खंयच्याय फंक्शनार जावं दी खंयच्याय प्रोग्रामार सिंग करनातली आर्टिस्ट आमच्या वेदीर येवन सिंग करता न्ही तांणी लायव्ह पळयतना तांणी सांगतात हांवें तितलें बरें सिंग केलें कित्याक सांगल्यार आमी मुखार रावन तांकां इतलें एक्शन करून तांकां एक उत्तेजन दिवन तांकां हें करता तांकां बारी खुशी जाता निजाय की आमकां मस्त खुशी भोगता हांगा येवन सिंग करूंक कित्याक सांगल्यार तुमी एक आमकां इतलें उत्तेजन दितात सिंग करूंक अवकाश दितात एक अवकाश आनी एक आमकां एक इंट्रस्ट सिंग करूंक निजाय की आमकां नर्वस जाता स्टार्टींग एक सिंग करूंक येता नर्वस जाता जाल्यार आमकां नर्वस म्हणून बघाना हांगा तुमचे ते एक आमकां प्रॅक्टीस दिवचें जावं दी या आमकां त्या स्टेजीर तुमी एक उत्तेजन दिवचें तें आमकां बारीक खुशी जाता म्हणून सांगून व्हड व्हडल्या सिंगरांनी समेत सांगलां कित्याक सांगल्यार व्हड व्हडल्या सिंगरांनी सांगिल्लें आसा आमकां ह्या एका प्रोग्रामांत कितेंय एक खुशी जाता सिंग करूंक एक नवेंच एक फील जाता हांगा तुमी एक एका फॅमिली बरी आमी आयल्यार आमकां येवन मेळचे तुमी आनी सिंगींग जाल्या उपरांत तुमी सुपर जाला सिंगींग आनी थंय रावन आमकां क्लॅप दिवन उत्तेजन दिवचें तें एक बारी खुशी जाता तुमचे एक स्टुडियोंत आमकां सिंग करूंक आमी तुमी एनी टायम आमकां आपया खंडीत जावन आमी एनी टायम तुमच्या सांगात आसा म्हूण सांगून मस्त व्हड व्हडल्या सिंगरांनी सांगिल्लें आसा नाही खंडीत ते कित्याक म्हळ्यार तुमी सरशीक भरशीक म्हळ्यार प्रोफेशनलांकी घाला शिकतेल्यांकी घाला नव्यांकी घाला आनी एक तें भोव अपुरबायन वाळोवन आसा कार्यक्रम हे तुवें आतां 100 म्हळें 100 रावन जेंगी या आनी की लांब करतात आनी की ताल्यांतवंतांक तुवें मुखार पलकार हाडचें प्रयत्न आसा हय खंडीत जावन 100 म्हणजे ते पयल्याचें सोपान कित्याक सांगल्यार 100 शो करी जाय कित्याक त्या टायमार लॉकडावन टायम तो लॉकडावन टायमार आमी ते स्टार्ट केल्ले आसा त्या टायमार आमी 100 शो करया म्हणून आमचें एक प्लॅन आसलें ताजे उपरांत लॉकडावन पुरो गेले ताजे उपरांत कामार बिजी जाले हांवूय बिजी जालो आमचे सकट MC जावं दी या सिंगर्स जावं दी या आमचे व्ह्युअर्स जावं दी ते कामार बिजी आसले जाल्यार त्या तो टायम आमच्या खातीर तांणी तो सांजेचो वेळ तांणी आमच्या खातीर करचो न्हू आमकां उत्तेजन दिवन आसलें तांणी आनी 100 मात न्हय आनी मुखारी आमी शो करतले कित्याक सांगल्यार ऑलरेडी आतां मस्त जाणांनी आमकां विचारलें आसा सर आमकां एक अवकाश आसा की सर सिंग करूंक खंडीत तुमकां अवकाश आसा तुमकां
प्रॅक्टिसी दिता आमी जाल्यार म्हाका तडेपटी म्हणजे कामाच्या ह्या बिझी म्हाका तडेपटी तांकां प्रॅक्टीस दिवंक जाय कित्याक सांगल्यार आमी ह्याच फिल्डांत आसना हांव म्हजें फिल्डूच दुसरें हांव म्हज्या कामार बिझी आसता तडेपटी म्हाका कॉल केल्यार तांकां रिसीव करूंक समज ते तुमकांय वता मुस्तुवटी रिसीव करूंक टायम मुस्तू आनी मागीर हांवें कॉल केल्लो आसा तशें जाल्यार म्हाका तडेपटी म्हज्या कामार म्हाका तांकां फाटीं कॉल करूंक मागीर उपरांत हांव कॉल करचें आसतलें तशें जाल्यार ते मुस्तू आर्टिस्ट आसात येवंक मुस्तू जण विचारतात आमी केदां जाय थोड्यांक हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा तुमी ह्या दिसाक ह्या दिसाक त्या दिसा आमी रेकॉर्डिंग करन या तुमकां प्रॅक्टीस दिता म्हणून सांगून मुस्तात 100 न्ही देव पावत पावयले ताच्या मुखार वेचे प्लॅन आसा तुवें मुखार वसाचें कित्याक म्हळ्यार आमी तालंत म्हळ्यार एक पोवटींग आमी प्रदर्शन करता मागीर आमी इल्लेशे चाप्पे जाता आमी खंयी एकाडे ते सुलाबायन कार्यक्रम करचे सुलाब न्ही तूं जाणा जालाय पूण कश्टांनी जाल्यार ते कार्यक्रम तुवें धैर्यान ते सुरवात केल्या म्हळ्यार ते पोंताक पावोवन दी म्हणली आमची सर्व दिव्यवाणी विक्षकांची आनी आमची सगळ्यांची आशा जावन आसा 100 कर 150 कर 200 कर कित्याक म्हळ्यार विविध तालंतांक तूं पालकार हाडचें आमी विक्षण करतले हांव मुखल्या दिसांनी हें तुका सगळें अभिनंदन सगळें बरें मागता आनी हे सगळे कार्यक्रम करता आसतना तुका कसलें उणेपण भोगलां या तुका जैत मेळ्ळां गी या उणेपण म्हणी तुका भोगता गे नाका आहलें कार्यक्रम सुरू करना हांव सोलवालो म्हणलें चिंता आयलां गी तुका खंडीत जावन स्टार्टिंगार म्हाका मुस्तू इंट्रस्ट आसलें हांव मुस्तू कश्टांनी हे प्रोग्राम करनासलो हांव ताजे उपरांत म्हाका मदन ते फावटी जालें की हें हांव कोणा खातीर करचें म्हाका सिंगींग जाय जाल्यार हांव युट्यूबार या फेसबुकार एक पॉज सिंग करून घालयत म्हजे व्हिवर्स आसात या म्हजे फॅन्स आसात ते पळयतात म्हणून आनी तांकां बरें हाडून हांवें प्रॅक्टीस करचें फाटीं आमचे 5 वर्चे मुसन आसात तो ताणें प्रोग्राम करून ताजे प्रोग्राम बंद करचें म्हणून सांगून थोडे आसात त्या टायमार म्हाका तशें भोगिल्लें आसा थोडे आमचे मनीस आमकां सोडून इल्ले पयस गेल्ले आसात त्या टायमार म्हाका भोगिल्लें आसा हे म्हाका जाय गी हे प्रोग्राम करूंक जाय गी म्हणून म्हाका तशें भोगिल्लें आसा थोडे फावटी हांवें हे आतां एक 3 हप्त्यांत हांवें प्रोग्राम नाका म्हणून रावयल्लें प्रोग्राम नाका म्हणून जाल्यार म्हाका थोडे म्हजे सपोर्टर्स आसात या व्हिवर्स आसात म्हाका मेसेज करन कॉल करन सांगते आसात लियो कित्याक तुवें स्टॉप केलें इतले बरे प्रोग्राम जावन आसले कित्याक स्टॉप केलें हे प्रोग्राम करचें तितले सुलाबाचें काम न्हय तुमी सांगलें वय निजाकी सुलाबाचें काम ते पळयताल्यार ते सुलाब दिसता 2 घंटेचे ताणें आयले सिंग करून गेले ताज्या फाटल्यान कितले कश्ट आसात म्हणून ते आमकां मात गोत्तू आयतार दीस आमचे प्रोग्राम जाल्यार सोमार जावन सुरू जाता टेंशन पुरो आयतारा कोणा घरचें पुरो MC कोण पुरो सिंगर कोण ताका ट्रॅक ते हें पुरो सगळें कापतो ताज्या फाटल्यानूच रावचें पडटा आमच्या कामाच्या इड्यांत हें काम करचें पडटा तशें जाल्यार मुस्तू टेंशन जावन आसलें म्हाका मुस्तू टेंशन जावन आहलें ताज्या पर हांवें चिंतलें की स्टॉप करया गी 70 शो केले हांवें पुरो म्हूण चिंतलें हांवें जाल्यार म्हाका आत्तां भोगता गी ह्या शोक आयल्या उपरांत म्हाका भोगता गी तुमी सांगल्या उपरांत कित्याक स्टॉप करचें देवान म्हाका एक अवकाश दिला अवकाश हांवें गलसून मुखार आनी कोणाक येवंक आसा येवंक जाय तांकां खंडीत जावन आनी मुखल्या दिसांनी हाडटा म्हणून हांवें तुमकां खंडीत ताका लागून तुका बरें मागता आनी बरें आसले कडेन पाड आसात तुका सगळ्यांनी वगळीक उसरचें वगळीक एक राखोण रावंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमची समाज तशीच तुका आतां तूं येदोळूच वयर आयलाय आनी तुवें काल म्हळ्यार पाटी वचोंक जायना तशें जाल्यार आनी की तुका राखोण आवडली नवी तालेंत वंतू भुरगीं मुस्तान गायन करूंक राखोण आसतली ते कोण तुवें पाटी सरचें बरें न्ही ते कोण तुका बरें जावं दी तूं केदाळे मागणें करता म्हणटाले म्हळ्यार तें मागणें कर तुका सगळें बरें जाता हीच आमची आशा आनी हें सगळीं पदां म्हणटा तुजो गायन तूं गावन आमी तुजें पदां मस्त आयकल्यात आनी ह्या वेळार आमच्या विक्षकांक एक पद एक तूं सिंग केल्यार आमकां आमच्या विक्षकांनी आयकोन इल्लीशी दादोसकाय भोगतली खंडीत सांगा म्हळ्यार म्हजें एक मोगाचें एक गीत आसा तें गीत जावन आसा आरे उठ उठ कोंगण्या हाजो लिरिक्स बरयल्लो आसा म्हजो बारी मोगाचो आमच्या मुंबयचो एंडी डिसोजा संगीत सम्राट तांची पदां मस्तू हिट पदां आसात ये कात्रिना
आमी दोगी शेजारा तशेंच मस्त सुपर हिट आसा ते तांचे सिंगींग म्हाका मस्त लायक ल्हानतावन तांची सॉंगां हांव मस्त सिंग करनासलो जाल्यार दुसऱ्यांचे हांव सिंग करनासलो जाल्यार तांची सॉंगां म्हाका एक विलप्यावाची ल्हानतावन म्हाका विलप्यावाची सॉंग म्हाका बारी लायक मस्त लायक जाल्यार तातूंत आमची एक म्हाका कितें सांगल्यार म्हजो ताळो आनी तांचो ताळो इल्लोसो मॅच जाता म्हणून मस्तून सांगतात त्या देखून म्हाका हांवें तांची सॉंगां चडाव सिंग करचें आसलें अरे उठ उठ कोंगण्या आनी न्हिदून पडूंक जायना लढाई करी नासता आमकां आमचे हक्क मेळना आनी हेने राजेश खन्ना हेने शत्रुघ्न सिन्हा थोड्याच तेंपान आमी मायक जाता कोन्ना अरे उठ उठ कोंगण्या आनी न्हिदून पडूंक जायना लढाई करी नासता आमकां आमचे हक्क मेळना आनी तेने राजेश खन्ना हेने शत्रुघ्न सिन्हा थोड्याच तेंपान आमी मायक जाता कोन्ना कुवेट दुबय कामान गेल्यार मात्र पावना आमची समज कोंगण्यांनी आमी उकोंदरीचे आमचे कितें आसा तें आमकां मेळा जय मिस्टर वर्ल्ड रैमंड आमी वयर काडी जय अरे उठ उठ कोंगण्या आनी न्हिदून पडूंक जायना लढाई करी नासता आमकां आमचे हक्क मेळना आनी तेने राजेश खन्ना हेने शत्रुघ्न सिन्हा थोड्याच तेंपान आमी मायक जाता कोन्ना ओह बो अपूर्वाय थँक्यू म्हाका स्टार्टिंगार गुर्तू नासलें तांच्या बरेंच म्हजो ताळो तांच्या बरेंच मॅच जाता म्हणून म्हाका गुर्तू नासलें आमच्या घरांत आमी सकाळीं उठून सीडी दवरचे आसले त्या टायमार आमची घरा ओनी हांव सिंग करनासलो भायर बसून तिणें येवन विचारलें तें सीडीर आतां आयकलें की सॉंग तुवें सिंग केलें ना हांवें ते सीडीर आयकलें बरें आयकून आलें सांगून सांगतना हांवें चिंतलें की ताजो ताळो आनी म्हजो ताळो सादारण मॅच आसा म्हूण सांगून ताजीन सॉंग सदावत हांव सिंग करूंक ट्राय करनासलो हय खंडीत जावन तुवें सांगलें बरीच एंड्रियाबाचेचो ताळो तुजो आयकता त्या खातीर कोण ना तुका ती पदां बरी सूट जातात आनी मस्त पयलें बरयल्लें पद हें आमच्या समाजाच्या अभिवृद्धी खातीर समाजाच्या बरेपणा खातीर बरयल्लीं उतरां तुवांत आनी बोवा पुरबायन तुका ना जाल्यार आतां मांगळूरचो एंड्रिया म्हूण येत कोण ना तुका म्हणटा की खंडीत जावन मस्त जाण म्हाका सांगतात एंड्रिया बरेंच आयकता निजाय की आमी एक आमच्या 40th शोंत तातूंत आमच्या जूड सरान एक मुखेलपण काण घेवन 40th शो आमचे तांणी केल्ले जाता त्या टायमार हांवें हें पद सिंग केल्लें आसा उठ उठ कोंगण्या तातूंत मस्त संगीतकार तातूंत आसले जाल्यार तांणी म्हाका सिंगींग जावन लास्ट जाताना तांणी सांगलें आसा लियो निजाय की आमी स्टेजीर तूं सिंग करतना जस्ट दोळे धांपोवन आयकतना एंड्रिया तूं सिंग केल्ल्या बरें आयकून आलें कॉलो वॉयस तुजो सेम टू सेम ज्युनियर एंड्रिया म्हणून सांगेत म्हणून सांगून त्या टायमार ताजे पयलें म्हाका हांवें फेसबुकार हे पद घाल्लें आसा त्या टायमार मुस्तान कमेंट्स गेल्ले आसा ज्युनियर एंड्रिया म्हणून सांगिल्लें आसा तशें जाल्यार म्हाका एक खंडीत भोव अपूर्व तशेंच आयकता तुका शाबासकी असलेच तुज्या जावन गायना ह्या समाजींत भायर येवं दीत आनी तुवें कांय पदां बरयलीं कांय पदांक ताळो आनी कांय बसोवनची आलोचना केल्या की ह्या येदोळो जाल्या की तुजे तावन हय मुजे तावन हांवें त्या कोरोना टायमार आमी सांगाता मेळून थोडी सॉंगां बरयल्लीं आसा ताका ट्युनी घाल्लो आसा ताजे उपरांत ते इल्लेशे काले की आमचें मिसअंडरस्टँडींग जावन आमचें हांव एक सपरेट जावन खंयचे नाका म्हणून सांगून पयस केल्लो ताजे उपरांत ते सॉंग तशींच आसात आनी जाय की ती एक पद आजुनी ते फेसबुका युट्यूबार मस्त वलते आसा जाल्यार ते तातूंत म्हजें कांय नांव ना तातूंत ते त्या मनशांनी तांचें नांव घालून ते युट्यूबार घाल्लें आसा आनी जाय की ते ट्यून जावन ती ताची स्टार्टिंगाची लिरिक्स ते हांवें बरयल्ले आसा ते आमी सांगाता मेळून तांचे सांगाता मेळून न्ही जाय की तांचे सांगाता मेळून त्या टायमार हांवें केल्लें आसा ते ताज्या उपरांत म्हाका ते सॉंग लिरिक्स जावन खंयचे जावन ते नाकान म्हणून बगले कित्याक सांगल्यार हातून हे पुरा घुस्फोट गोंदळ पुरा करन आमी तांचे कडेन निश्ठूर जावचे ते नाका म्हणून सांगून न्ही जाय की हांवें बरयल्ली एक 3 सॉंगां त्या टायमार आसली ते सॉंग न्ही जाय की बरें सुपर हिट सॉंग ते आमच्या 40th शोंत हांवें ते सिंग केल्लें आसा मुस्तान ते पद आयकून म्हाका सांगिल्लें आसा हे कोणाचें सॉंग मेल्विनाचें गी म्हणून मेल्विन फेरिसाचें सॉंग न्ही हें सॉंग हांवेंच बरयल्लें आनी ट्युनी हांवेंच घाल्लो सांगतना
कॉल फिलिंग साई भारी एक बरें सॉंग हे आनी एक उतरां आनी एक मुस्तू एक फिलिंग सॉंग हे भारी एक बरें ट्युनी सांगून म्हाका मुस्तान सांगलें जावं दी तुका टॅलंट आसा आनी एक 9 पदां बरयल्यार परतून तुका एक कवळी काडी येत नाही एक इतलें पुरा साधन करतना त्या साधनांत तुजी एक लियो राणी पुरा ताची कवळी कितें म्हणटाय न्हीद जावन आज हे तुमी विचारतना आजच म्हाका कॉल आयिल्लें ताज्या विशयान लियो एक तुवें सीडी काड तुका हांव धैर आसा धैर दिता हांव बसयता तुका तूं सीडी काड तुका आमी सपोर्ट करता म्हूण सांगून आजच दनपारां म्हाका कॉल आयिल्लो आसा तूं कांय पळय बरी बरी गजाल तुका तुज्या जिवितांत केदाळे उणेपण जाताना देव भरती करता तशें हांव खंयच्या की तूं फाटीं सरनाका तुजी तालंतां येदोळसून तुजे उजारा काडल्याय आनी की समाजाचेर तुजी गरज आसा कितें तुका थांगता तितलें कर दावाजे म्हूण ना सकाळ वचून आमची ल्हान ल्हान कार्यक्रम बरें करून केल्यार लोक आतांत तुका येदोळ तुजो फॅन जाला आनी की तो तूं केदाळें सोडून घालचो ना आनी देव तुका तुजे सांगात आसतलो सगळें बरें जावं दी म्हूण आमी आशेता आनी आतां तुवें एक बीट ग्रूप तुवें आसा केल्लोय तयार केल्लोय त्या वेळार तातूंत हांव तुवें ते कित्या खातीर सुरवात केलें आनी तातूंत तुवें कितें लोकांक दिलाय त्या टायमार हांवें पयलें सांगल्या बरें म्हाका एक सिंगिंगान भारी इंट्रस्ट कितेंय हांव खंय गेल्यार एक मुखेलपण कान घेवचें ते जबाबदारी कान घेवची म्हणजे ल्हानता म्हणून एक संवय तशें जाल्ल्यान हांवेंच एक पयलें हांव दुसरे बीट ग्रुपाक हांव फंक्शन कान घेवन तांकां दिवं नासलो कित्याक सांगल्यार म्हाका एक सिंग करूंक एक अवकाश दिवचें म्हूण सांगून म्हाका त्या टायमार म्हाका एकच स्पॉट दिवं नासलें सिंग करूंक वडना म्हूण सांगून हांवें म्हजे प्रोग्राम बरे जायचे हांवें सिंग करचे उद्देश न्ही म्हाका म्हजे प्रोग्राम बरे जायचे म्हूण हांव वगेत बसून आसलो ताजे उपरांत मागीर हांव दुसऱ्या फंक्शनाक गेल्यार म्हाका ते म्युजिशियन म्हाका आपूण एक सॉंग सिंग कर म्हूण आपूण वत्ताय करून दिवं नासलें त्या टायमार हांवें चिंतलें की हांवें हांगासर बँड ग्रूप करून म्युजीक काणी घेवन हांचे तावन पाटी म्हाका मेळची एकच चान्स ताजें हांवें खाली फंक्शनाक गेल्यार म्हजे ते कोण आसात आर्टिस्ट तांणी तापोवन येवन म्हाका दितात म्हजे तो त्या फंक्शन येता सिंग कर न्ही तर हाच्या फाटल्यान रावच जावें म्हजें शॉप बंद करून जावें म्हाका कांय तातूंत एक 5 पयशांचे लाभ ना तशें जाल्यार हांवें चिंतलें की हे बँड ग्रुपांनी बरं कित्याक सांगून चिंतून नाका म्हणून हांवें चिंतलें मागीर हांवें चिंतलें की म्हजे फ्रेंड्सान बरं सांगलें कित्याक तुका बरें टॅलंट आसा तूं अशें करून एक बँड ग्रुपूच कर तुजें म्हूण सांगून तो हांवें म्हजें सांगून एक बँड ग्रूप तो केल्लो आसा ताजे उपरांत मागीर हें ट्रॅकर बरं सिंग करचें बरं ते संवय केले हांवें कित्याक सांगल्यार ट्रॅकार सिंग केल्यार आमकां जाय जाल्ल्या बरें सिंग करयत आनी ते ट्रॅक कशें आसता ते पुरो आमकां आयडिया मेळटा आमकां तो सिंग करतना फ्लॅट वचना आतां नव्या म्युजिशियना आमी सिंग करतना तो कांय एक नोट आमकां कांय चड न दिल्यार म्हजें सिंगींग तें फ्लॅट येता आनी आमकां इल्लें तें बें आसता खंयचें म्युजीक दितात म्हूण सांगून आतां जाल्यार आमकां फक्त ओरिजिनल म्युजीक आसता त्या देखून म्हाका तें ट्रॅक सिंगींग मस्त पसंद जालें आतां जावन दे हांवें साडावत ट्रॅक सिंगींगूच म्हाका लायक आनी ट्रॅक सिंगींगूच साडावत करचें हांवें तुज्या वेळा प्रमाणे प्रॅक्टीस जाता आनी आमच्या इव्हेंटाक कोणाक बँड जाय सांगून जाता ना बँड कान घेता आनी सिंग करता हांव साडावत थोडे सांगतात तूं सिंग कर आनी आमी डीजे आतां साडावत पुरो डीजे प्ले करतात तशें जाल्यार तुका डीजे सांगाता तुमी एक दोगां येवन सिंग करा म्हूण सांगून तशें म्हाका आनी साडावत आमी इव्हेंट करता आमच्या इव्हेंटार साडावत जावन म्हाका ताका अवकाश दितात लियो तुजें सिंगींग जाय आमकां दोगां तुमी सिंगर या आनी एक डीजे प्लेयर आसूं दी फूल इव्हेंट तुका दिता म्हूण सांगून तशें म्हाका इव्हेंट दिल्लें आसा तुज्या आतां कुटुंबा विशयांत तुवें बाप्पा मम्मी विशयां सांगलें तुज्या व्हंकले विशयान तुवें सांगूंक नाय म्हजे मिस्सस आमच्या घरांत आतां आमी आसचे म्हजे मिस्सस आनी म्हजी दोगां भुरगीं आसात तातूंत एक म्हजो चेडो ऑलरेडी आतां टीव्हीर पुरा ताणें सिंग केला आनी आमच्या लायव्हार मुस्तोड सिंग केला मुस्तोन ताका वळखतात बरोवतालो म्हज्यानी ताजो बरो आसा सक्कर सांगतात तो बरो स्वीट वायज ताका ट्रेनींग दी निजागी तो तुज्यानी उंचाये बसून पावता म्हूण सांगून तशें हांवें एक कितें म्हजी ती सेवा करता कोंकणी खातीर ते म्हज्या पुताक देवान दिला म्हूण चिंता हांव आसूं ती खंडीत जावन बापायच्या वाटेन भुरगीं चलतात म्हणलें केदाळे आसता आनी तसलें
टॅलंट भुरग्यां कडेन आसतात आनी ते उजार करूंक तूं येदोळूच सगळ्यांची समाजांची तालंतां उजार करूंक तूं पावलाय आनी तुज्या भुरग्यांचे तालंतां उजार करूंक तूं आसाय. आतां तुज्या जिवितांत हें तुजें जिवीत बरें सोबीत तरान कश्टांनी जाल्यारय आतांच्या ह्या परिस्थितींत बरें आसा जिवीत बरें कर मांडून हाडलाय. ह्या वेळार सगळ्या जिवितांत कितेंय उणेपण या दुखाचें काही घडीत आसा की ही म्हजी 2 सवालां ह्या सद्या संवादांत आसतात एक दुखाची एक संतोशाची. दुखाचें खंयचें घडीत आसा सांग. निजय की दुखाची गजाल म्हणून सांगल्यार ह्याच टायमार हांव एक आमचे एक हे प्रोग्राम स्टार्ट जाले उपरांत मस्त कश्टान सांगल्या वरी हे प्रोग्राम आमी स्टार्ट केल्ले आसा. तातूंत थोडे आमचे प्रोग्राम रावय जाय बंद करी जाय म्हणून मस्त प्रयत्न आसले. निजय की हांव चिंतून आसलो हांव इतले कश्टान इतले म्हजे हातांतले घालून आनी कोणा कडेन तांचे बरोबर विचार निल्ले कांय कुमक करा म्हणून सांगून आमी ते प्रोग्राम करनासले. थोडे फावटी कांय दिवनासले आमकां. थोडे फावटी मात आमकां कांय खर्चाचे इल्लेशे कांय बर्थडे प्रोग्राम या खंयचे प्रोग्राम इल्ले दिवनासले सोडल्यार मगर व्हडले कांय आमकां तातूंत कांय आमी कांय व्हडले पयशे करून लाभी करून हातांतलेच गेल्या सोडल्यार तो हांव चिंतून आसलो हांव इतलें पुरो करतना म्हाका कित्याक हें पुरा उपाद करतात सांगून हांव चिंतून त्या टायमार हांव एक फावटी स्टॅक जाल्लो आसा नाका हें खंयचेंय नाका सांगून त्या टायमार हांव रडलो आसा. हांव निजाय की आमचे टीम पळयतना मुस्तानाक ताचे फाटल्यान मस्त जण आसात निजाय की हांव एकसुरो एकलोच आसा खंयचे थोडे फावटी मस्त फावटी रडलो आसा हें नाका म्हाका नाकांत म्हणून सांगून हांव रडलो आसा मस्त फावटी. ते एक म्हाका बेजाराची गजाल कित्याक सांगल्यार हांवें मस्त आर्टिस्टांक हाडले हांवें मस्त त्या आतां थोड्या सिंगिंगांत थोडे सिंगर्स एक प्रोग्राम करतना तांणीच ह्या 12 पदां सिंग करतात बाकीचे ह्या दोगा तेगांक मात चड अवकाश. हांवें तशें करूना म्हज्या लायव्हांत हांवें एक सॉंग या 2 सॉंगां सिंग केल्ली सोडल्यार बाकीची आमची 12 13 या 15 सॉंगाय हांवें बाकीच्यांक सगळ्यांक वांटून दिल्या. तितलें जातना हांवें म्हजे स्वार्थ पळोवन आंतून नवे नवे आर्टिस्टांक हाडचे म्हजे प्रयत्न केला सोडल्यार तर म्हाका हें कित्याक म्हाका आयकूंक मेळटा म्हूण सांगून म्हाका मस्त बेजार जाल्लें आसा. तर म्हाका मुस्तनांनी सांगिल्लें आसा लियो तुका कित्याक अशें जाता म्हूण सांगल्यार तूं आतां तांच्यान इल्लो वयर आसाय त्या देखून तुका हें पुरा साज तूं मुखार वचूं तूं कोणाकी फाटी तूं आतां काडलें मॅट कोणाकी करूंक जावचें ना. मुस्तनान सांगिल्लें आसा म्हाका आमच्या विलप्यावाच्या पुतान विश्वासान एक फावट सांगिल्लें आसा लियो तुका एनी टायम आमचो सपोर्ट आसा आमची पदां तूं सिंग कर आमी कांय सांगिना तुका खंयचेंय तुका प्रॉब्लम ना खंयचीय पदां सिंग कर आनी तुवें करचें काम निजाय आमच्यान सोड कोणाच्यानी करूंक कितले पयशे जाल्यार हें करूंक जावं कित्याक सांगल्यार तितले एक हाका ताळमेळ जाय हें करूंक आनी नवे नवे आर्टिस्टांक हाडचें तितलें सुलाभ न्हय. तूं कर तुज्या फाटल्यान आमी आसा म्हूण ताणें तोल आमकां बसावनी दिल्ली आसा. तें म्हाका आयकतना हांवें कित्याक इतलें म्हाका सपोर्ट करता कित्याक रावच जाय हांव येता म्हूण सांगून ह्या 2-3 हप्त्यांनी म्हाका इल्लेशें प्रॉब्लम जालें की म्हजें इल्लें काम आसलें आनी म्हाका इल्लें टेंशनार नाका म्हूण बगलें. आतां हांव चिंता की कित्याक हांवें तुमी सांगल्या कित्याक रावय जाय म्हाका दिल्लें ते देवान एक अवकाश त्या देखून हांव चिंता की मुखार वेता सांगून कोण कितेंय करूं दी म्हजे तावन कितें करूंक जाता ह्या हप्त्या करूंक जायना जाल्यार ह्या 2 हप्ते एक फावटी ह्या म्हयन्यांत एक फावटी म्हाका कोण स्पॉन्सर दिता म्हाका कोण सपोर्ट करता खंयची जावन मुखार येता. तुज्या दुखांतय संतोश आसा इल्लो सांगासर कित्याक म्हळ्यार दूख येणे बेजारे भोगतना तुका सपोर्ट दिवचे तुजे अभिमानी आसात. लियो जिवितांत दूख येताना रडा जाय संतोश येताना आसा जाय खंय जावन जिवीत सलीसायन वचोंक आमीच ते प्रयत्न करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार तुका मस्तो तालंतात तुका हें कश्टांचें जावचें ना. काण सगळ्यांक आयकाचें तुवें पूण कितें करूंक जाय तें मात्र तुवें करीचें देखून बरें सांगतले मनीस आसात आनी भोव अपुरबायेन तुजी जिवीत मांडून हाडलाय. आतां ह्या सगळ्या जिवितांत कितें संतोश अति संतोश जाल्ले घडी सांग पळय आमच्या भिक्षकांक. संतोश म्हणून सांगल्यार आमी एक ल्हान कलाविदा जाल्ल्यान हांव ह्या एका मट्टाक देवान म्हाका एक व्हरून फावयलें म्हणून सांगून म्हाका ते एक बारीक खुशी. म्हजो हांव त्या फावटी टेंशन करतना म्हजो पाद्र्या भाव म्हजो एक भाव पाद्र्या भाव ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा लास्ट टायम ताणें आयिल्ले गांवांक त्या टायमार म्हाका सांगिल्लें आसा आमच्या फॅमिलींत तुमचो एक
व्हडलो मनीस कित्याक सांगल्यार तुका सगळो संवसारभर तुका वळखता आनी आमच्या राणीपुरांत जावं दी तुका सगळो अमेरिका जावं दी तुका जपान जावं दी साऊदी थंय हांगा पुरो तुका मस्त फॅन्स आसा तुका तुवें कितें टेंशन करचें सांगून म्हाका त्या टायमार हांव एकसुरो जाल्लें म्हाका तें एक दूख बगून आसलें हांव एकलो एकसुरो कशें मुखार वयचें म्हणून तशें जाल्यार हांव कितेंय करनासलो हप्त्या कांय करन कसरत करन प्रोग्राम करनासलो हांव तशें आत्तां म्हाका भोगता की मुस्तानान म्हाका सांगतात लियो टेंशन करूंक ना तुवें करचें काम कोणाक करूंक जायना आनी तुजे इतले फॅन्स आसात तुवें कितें टेंशन करचें तुवें कुशेन आसा जंय सांगचें आतां म्हाका कितें तशें भोगता की वय आनी टेंशन बरें सोडी जाय कुशेन आसा जंय एक 4 दिसांचो संवसार खंडीत आतां तुका कुटुंबांत तुका बरो सांगातपण आसा सपोर्ट आसा ह्या जाका कुटुंबांत ह्या जाका आसा म्हळ्यार ते पुरा सपोर्ट करता आसतना कितेंच भिवंक ना कित्याक म्हळ्यार तुका तालंत आसात आनी तालंतां तुजी काणी आतां दिसची न्हय येदोळ तूं उजवाडा काडल्यान तशें जाल्यान तुवें मुखार काडिल्लें मॅट पाटीन दवरचेंच न्हय कितें म्हणटाल्यो खंडीत जावन तुमी आज सांगल्या उपरांत निजायकी आमकां आमचे हे मिडिया विजनाचे म्हजे सांगात आसतात ते आमच्या मुस्तू लायव्ह शोआंत तांणी म्हाका सांगात दिल्लो आसा निजायकी इतलें बरें करूंक फाटल्या दिसांत हांव तांणीच कारण म्हजे स्टॉप जाताना तांणी सांगतात लियो कित्याक पुरवा संडे ना लायव्ह शो तूं आमी आसा न्ही कित्याक भियेताय तूं खाली आर्टिस्टाक रेडी कर हांगा येवन आमचे स्टुडियोंत कर म्हणून तांणी मुस्तू सांगिल्लें आसा त्या देखून एक म्हाका एक मुखार वचूंक ते एक अवकाश म्हणून सांगेत आनी म्हाका पाट तापडलांत हांगा म्हयसर येवंक मुस्तानान म्हाका तशें सपोर्ट दिला आमचे स्पॉन्सर जावन दी म्हजे फ्रेंड्स आसात तांची नांवां सांगूंक गेल्यार मुस्त आसा तातूंत म्हाका मुस्तू सपोर्ट करचें म्हजो बॉलपीन आनी सुनील गॉडवीन तशेंच नवीन सावंत म्हजो एक जपानांत आसा ताणें आजूय म्हाका कॉल करून तो कॉन्टेक्ट करून ताणें उलयला ह्या विशयांत लायव्हा विशयांत ताजेर ते लायव्ह शो करूंक आमच्या ह्या लायव्ह शोआंत मुस्तू तो म्हाका केन्ना कॉन्टेक्ट करता लियो तूं एक तर वयर आसाय टेंशन करूंक ना तुवें टेंशन करूंक ना तुवें चिंतूंक ना हांव पाप हांव ते बरें चिंतूंक ना तुवें चिंतीत जाल्यार हांव एक स्टेप वयर आसा सांगून चिंतीत जाय तुवें टेंशन करूंक ना म्हणून तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट करता आनी आमचो ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल आसा तोचो उद्देश लिपोवन आशिल्ल्या तालंतांक उजवाडा काडचें आनी जें कितें तांच्या जिवितांतलीं मेळटा आमच्या विक्षकांक सांगचें कित्याक म्हळ्यार तांची वृद्धी जावंक जाय हर एकल्यांची वृद्धी जाय आमचे कश्ट एका कलेची रूच लोकांक कळोवंक जाय आनी एका कलाकाराची बोगणां आमी उजार केल्यार मात्र हर एकल्यांक कळटा देखून बरें या पाड सगळें आसता जिवितांत त्या वशेन आमी ती वाटां समकताना आमकां धैर्यान मुखार येचे उद्देश आमचो एक जायचे आमचे एक एम आसा जे त्या एमाक पावल्यार जालें आतां तुजे विशयान हांवें मुस्त आयकलां कित्याक म्हळ्यार तूं एक बारीक खालतो मनीस कितेंय वडवी काय ना तुका आमी म्हळ्यार आमी पळोवन तुमकां आमी पळयता आनी हर एकलो विक्षण करता तुजे प्रोग्राम आनी ह्या लिओ फॅन्स ह्या तुज्या पंगडात न्हू ह्या तुज्या सगळे फॅन आसा न्हू तुवें लोकांक बरेंपण केलाय समाज सेवा केलाय ही समाज सेवा कितल्या मट्टान तुका करूंक साध्य जालें तुवें पयलेंच म्हळें हांगा दुडवाची ससाई कश्ट आसा म्हूण तरी तुवें दुडवाची ससाई गरजेवंतांक तुवें पावीत केल्याय हें कितल्या मट्टार साध्य जालें हें कशें धैर्य मेळ्ळें तुका अशें करूंक मुझे पयलेंत एक हांव ते आयुश्यामध्ये आसतना म्हाका पयलेंत एक आशा आसली कोणाक एक हेल्प करी जाय आमचे ल्हान तरी कांय तरी आमी प्रोग्राम करता तांचे बरें मागून आमी ते प्रोग्राम करनासले त्या टायमार तर म्हाका एक ते एक मस्त इंट्रस्ट आसलें कितेंय तरी करी जाय आमच्या आयुश्यामध्ये आसतना प्रोग्राम एक बऱ्या तरेन हांवें एक प्रोग्राम केल्ले आसा स्टेज प्रोग्राम आमच्यात त्या मेंबर्सांक काण घेवन एक ऑर्केस्ट्रा बँड आनी बरें करून तांकां शिकोवन ट्रेनींग दिवन ते बरें केल्लें आसा तो त्या टायमारच म्हाका एक बारीन एक इंट्रस्ट जाल्लें कोणाक एक हेल्प करचें ते म्हजे तावन पयलेंत आसलें म्हजे ल्हान तरी कोणा तावनी आडन तांकां सपोर्ट करचें आनी हांव खंय जेवणाक गेल्ल्या टायमार हॉटलाक आनी बरें थोडे विचारचे आसात जवान भायर रावन मुझे पयले शॉप आसतना हांव जेवणाक येतना म्हज्या कडेन विचारचे आसलें तो ते म्हाकांत राखो नासलें हांवें येवच्या टायमार राखो नासलें ताणें हांव आयिल्लें वचून बसून आसलें तो तांचे कडेन सांगल्यार जालें काल अशें सांगल्यार पुरो दितात ताणें काय तांचे कडेन बिल्ल कान घेनात
तांणी जेवतात वेतात हांव बील दिवन तें म्हाका पयलें जावन ती संवय आसल्यान आतां म्हाका ती एक मस्त उपकारा पडली म्हूण चिंता हांव. तातूंत तुवें शिकपाक आदार जालाय, तुमी घर बांदपाक कुमो केल्या आनी हें पुरा करता आसतना ही व्हडली समस्या म्हळ्यार आज हांगासर तूं आमी सांगता विक्षकांक पूण आमी कितें केलां ह्या उजव्या हातान केलें दाव्या हाताक कळोन वचो म्हणटात पूण थोडे फावटी आमी केल्लें हेरांक सांगल्यार ताचे तावणी हेरांक खंय उपकाराचें जाता म्हणलें चिंता आमचें जायचे काय म्हणल्या खातीर हांवें तुजे लागीं सवाल केले. कितल्या मट्टार यशस्वी जालां तुवें दिल्ल्या समाज सेवेंत तुवें केल्ल्या समाज सेवेंत कितलें बरेंपण जालां तांच्या जिवनांत? खंडीत जावन मुस्त जाणांच्या जिवितांत बरेंपण जालां. थोडे पिडेस्त तांकां हॉस्पिटलाक वचूंक पयशे नात, हॉस्पिटलाक एडमीट करून तांचे कडेन पयशे नात. त्या टायमार हांवें म्हज्या फ्रेंड्सा कडेन सांगून अशें एक तांकां मुस्त कश्टार आसात सांगिल्ल्याक थोड्यांनी तांकां थोड्यांक 35,000 थोड्यांक 50,000 आनी थोड्यांक 40,000 तशें पुरो दिवन आनी भुरग्यांक आमी सादारण एक 10-15 भुरग्यांक आमी 5,000 लेखान आमच्या लायव्ह शो टायमार आमी तांकां दिल्ले आसात. तें हांवें दुसऱ्या कडेन आतां मुस्तोन म्हजे सपोर्टर्स आसात हांवें सांगिल्लें बॉलपीन सुनील तशेंच इज्रायल तावन आमचे वसबेलोकू आनी म्हजो एक खास दोस्त आसा आमचो तोय समाज सेवा ल्हान तावन ताणें समाज सेवा केल्ली आसा स्टीवन सांगून ताणें तांच्या टिमा तावन मुस्तफटी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. तांचे गुड समारियत म्हणलें एक तांचे एक संस्था आसा त्या संस्था जावन आमकां मुस्त तांणी कुमक दिल्ली आसा. तशेंच आमकां लास्ट टायम आमचो रोशन बेलमन ताजे कडेन हांवें एक मानावी घाल्ली आसा आमचे एक राणीपूरच्या एकल्याक एक कुमक जाय म्हणून सांगून तांणी इमिडिएटली म्हाका लियो तूं सांगताय म्हणून जाल्यार खंडीत जावन तांकां आमी सपोर्ट करता म्हणून सांगून परच्या दिसाक ते सोमार दिसाक सक्कडांच्या एक मुखेलपणांत ते एक घर परच्या दिसा उबें जालें. जाल्यार तूं एक बरो समारेकार म्हणून हांवें सांगीत कोणना कित्याक म्हळ्यार हें बरें काम आमी हेरांच्या गरजेक पावचें म्हळ्यार आमकां देवान दिल्लें मिसांव मस्त तराचें आसा. एक एकल्यांक एक एक तरांचें दिलां त्या त्या तांके भितर तांचे प्रमाणे आमची सेवा करचें. आनी तुका पळयतना तुजें गायन आसा नाटकाचे तुवें कलाकार मागीर समाज सेवक मागीर तूं ओटो आसा तुजे कडेन भुरग्यांक बोवापूर बायन विस्कालाक व्हरताय आनी त्या वेळार तुका तुज्या जिवितांत तुवें सगळें पूर्ण जालां म्हणलें सगळें मेळ्ळां म्हणली तृप्ती आसा की तुका? खंडीत जावन आज हांव ह्या लायव्ह शोवर बसतना हांव चिंता की तुमी म्हाका थोड्या विचारल्या सवालांत निजाय की हांवें मुस्त मेळ्ळां म्हूण चिंता हांव म्हाका मुस्त कित्याक हांवें चिंतो ना म्हाका ह्या समाजांत हांव इतले एका लेवलार वचून पावन म्हूण चिंतो ना हांवें आणकी म्हजी सपनां आसात मस्त सपनां आसात देव पावन पावयल्यार खंडीत जावन हाज्यांनी मुखल्या दिसांनी मस्त कार्यक्रम करूंक आनी जावन आमचे आल्बम जावन दी करचे पुरो प्लॅन आसा. म्हजें सवाल आसलें तुजी आनीकी अधुरी सपनां बाकी उरल्यांत की आनी ती साकार जावंक वेळ लागता की? निजाय की हांवें सांगिल्लें आज म्हाका एक फोन आयिल्ले त्या फोनार त्या मनशान म्हाका एक तुजें कितें ते CD काडचे प्लॅन आसा ते आतां स्टार्ट कर ताका कितलो आयवाज जाता ते आमी सपोर्ट करता म्हणून सांगून हांव चिंता की म्हजें तें सपन आसलें एक आज काल CD काडल्यार कांय वर्कआउट जायनात कित्याक सांगल्यार आज काल यूट्यूबार सडावत सॉंग यूट्यूबार अपलोड करतात तशें जाल्यार त्या यूट्यूबार पयलें जाल्यार CD करतना तितलें खर्च नासलो खर्च आसलो जाल्यार ह्या यूट्यूबार घालूंक विडियो करी जाय एडिटींग ते सांगून मस्त खर्च आसा ताका आर्टिस्ट जाय ते सांगून मस्त खर्च जाल्यार हांव एक म्हाका एक आशा आसली की म्हजेंत सांगून एक कांय तरी करी जाय सांगून आतां म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा मुखल्या दिसांनी हांव प्रयत्न करतलो आल्बम सॉंगां करून लोकांक. आतां तूं तुजी पदांची CD आमी आयकूंक तयार आसा बेगीनच ती भायर येवन दी म्हणली आमच्या सर्व दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकांची आशा कित्याक म्हळ्यार तुका टॅलंट आसा ते येदोळस तुवें प्रदर्शन केलां त्या विशयांत आमी 1-2 उतरां देखून सगळें बरेंच जालां आनीकी मुखार बरें जावं दी म्हणली आम्हा सर्वांची आशा. थँक्यू. कितें म्हणटा लियो? निज तुमचे मागणे सर्वांचे मागणे जावं दी लियोक तुमी सपोर्ट करा
सावन मुजे काशे सक्कड म्हाका सपोर्ट केल्यार हे कंदीच जावन मुकल्या दिसांनी हे सीडी कंदीच जावन लिओ फॅन्स 4,500 वयर तुका फॅन्स आसात तेत तुका सपोर्ट करतात आनी आमी तुमचेच फॅन्स कित्याक म्हळ्यार आमी तुमची पदां पळोवन आसा कित्याक म्हळ्यार बरीं तालेंत वंतां आनी बरीं पदां वळतना आमकां ती एक कित्याक म्हळ्यार कोणी जाल्यार आजकाल समाजांत टेन्शन जाल्ल्या वेळार पदां आयकतात आमी थडाव वता आमी आयकता त्या वेळा आमकां पसंद जावची पदां तुमच्या रियेकाचेर युट्यूबार आमकां फेसबुकार मेळटात त्या वेळार ती घालतना आमकां खुशी जाता आनी तातूंत एक आमी आमचीच मनशां आमच्या समाजींत परजडची व्यक्ती आमचे त्या आसात म्हणटना आमकां संतोश भोगता ह्या वेळार आमच्या सर्व दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकांक कितें निमाणो एक तुजें बोगणां ह्या संदेश कितें तुजो म्हजो संदेश कितें म्हूण सांगल्यार आमी एक प्रोग्राम करतना फाटी गोवन पळोवचें न्हय आमी न्हीद जावन मुस्तू आंतून कांटे मेळटात मुखार येताना निजागी आमकां तडेपटी मुस्तू कश्ट म्हूण बगता नाका म्हूण बगता जाल्यार ह्या टायमार आमचो एक एम जाय की हांव कितें चिंतलां तें करता म्हूण सांगून आनी कोणी कितें सांगता की ताका चड आमी गुमान दिनासतना आमचें कितें टॅलंट आसा तें दाखोवन आनी मुखार वचेंत आमचें एक एम म्हूण सांगेत आमी कोणाक आयकनासतना बरें सांगलें आमी आयका जाय आनी कोणाचे विशयान तो तसो असो सांगतना आमकां तें आयकतना आमकां कितें नाका म्हूण बगता आमकां मुखार वचचें ना त्या देखून ते बरें आयकनासतना आमी खाली सिंगल मॅन जावन आमचें कितें काम आसा तें करन आमी मुखार गेल्यार खंयच जावन सक्सेस मेळटा म्हूण सांगून हांवें चिंतचें भोव मोलादीक उतरां लिओ तुजी खंडीत जावन तुज्या सगळ्या जिवितांत तुवें मुस्तू कश्ट काडले म्हणलें आमकां तुज्या उतरांनी कळटा आनी भोव अपुरबायेन ह्या वेळार विक्षकांक बरो संदेश दिलोय खंडीत जावन देवाची महिमा तुजेर आसूं दी तुजी सगळीं कार्य योजना यशस्वी जावन दी म्हणलें आम्हा सर्वांची आशा तशेंच जावं देव बरें करूं सोबीत ह्या संवादांत तुवें वांटेली जावन तुजी जिवितांतली ते वाटेन चलली ती बोगणां आमच्या सर्व दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकांक दिलें तुका आमच्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं तशेंच दिव्यवाणी चॅनलाच्या आमच्या सराक जावं दी तांच्या भुरग्यांक जावं दी हांव देव बरें करूंक सांगता कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हाकाय एक हांगासर येवन ह्या वेदीर दोन उतरां उलोवंक म्हजी बोगणां सांगूंक म्हाका अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं देव बरें करूं लियो म्हज्या जिवितांतली मेटां विक्षण केल्ल्या सर्व दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हें सोबीत कार्य तुमी येदोळ म्हणसर विक्षण केलें आनी खंडीत जावन हें विक्षण करता आसतना तुमी जर तुमकां लायक जालें तर लायक करा आनी खंय तुमकां आनीकय इल्लेशें बरें म्हूण भोगलें एक कमेंट करा आनी आमची मोगान पाडता पडा आनी असलेच कार्य दिवचो उद्देश आमी सदांच ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनला मुखांतर करता आनी तुमचो आनी आमचो मोग मुखल्या कार्यक्रमांत आमी मेळटा म्हणसर असोच आसूं दी समेस्तांक देव बरें करूं.